जो मेजर विषय आम्ही ह्या आठवड्या भितर पळयतात ती शिरगांवां जाल्ली स्टॅम्पीड. आता फॅक्ट फायंडींग कमिटीचा रिपोर्ट वी आर टोल्ड टुडे बाय द चीफ मिनिस्टर ड्युरिंग अ कॅबिनेट ब्रिफिंग की फाल्यां येतलो म्हणून. 4-5 दीस जाले आता. वेन वी एनालायज इट फ्रॉम डिफरंट एंगल्स, हांव तुमचे कडच्यान स्टार्ट करता. whom do you hold responsible for such a major mishap? Pramod, as I have written on the day of that this thing on our print edition, it is a collective failure. What I call it is a collective failure. What is the collective component here is the administration, the temple committee, and the police. All three have failed at different levels. Firstly, if you say the district administration, you are having a disaster management team in place, headed by the North Goa collector. त्यांचो एक specific responsibility आशिल्ली की okay, where are the vulnerable areas, what are the requirements on the ground. You are expecting a crowd of 1 lakh plus or 1 lakh minus, whatever you see, and whether this place can hold that kind of crowd, and how you are going to navigate, how you are going to ensure seamless transition of people to their pilgrim. Correct. Point number one. Second is the temple committee. Temple committee are the organizers of this. They are actually the people on the ground. They know this. They are the hosts. Yeah. I mean, come on, you should be knowing exactly what the situation would be. आता लोकांक त्रास जातले आणि एक 3 मिटराचो रोड वयता आणि थिंगा तुम्ही 1 लाख लोक तुमच्यान पास जातलो जाल्यार किती जातले तुमचे मतीन आसूंक जाय आशिल्लें 3 मीटर रोड. वॉट कॅन बी डन? एंड एट लीस्ट यू शुड हॅव रेज्ड अ रेड फ्लॅग एंड टोल्ड द district administration or the disaster management team that okay, look here, these are our concerns, these are our problems. Now आता मागीर at hindsight आमकां कळ्ळें की district this disaster management team had a meeting just 2 days prior to the Jatra, and that is the time that the temple committee said that we cannot now do anything. For example, CCTV cameras. CCTV cameras, तुम्ही ड्रोन हे केल्या, ऑर्गनाइज केल्या. What about CCTV cameras? What about the public address system? Tomorrow you are addressing 1 lakh people. कसो बोर्ड मारतलो तो? Okay, fine. You are talking about 1,000 police force. Is 1,000 police force enough in such a situation? Forget later on we are trying to assess whether it is 1,000 or whether it is 400, 500. ती एक गजाल दुसरीच. पण no amount of police force will be able to handle. If you don't have a system in place. फालतू 10,000 police घाल्यार सुद्धा if system is not in place, the 10,000 force is not going to yield any results. Secondly, what about the arrangements? Entry exit points completely gone haywire there. Third, your disaster management, when you're talking about disaster management, fine, तुम्ही तर organize केले, तुमकडे जावंक ना ते बरें आसा. Disaster management first responders are your fire brigade and your ambulance. Pramod, तू म्हाका सांग, ambulance कशे पास जातले तितून? Correct. In this crowd, how the ambulance is? These are basic questions. These are basic things. Questions which come, and then you feel that everybody is failed in this thing, and they have thought that air वर्सांक तशें जाताले तशें जातलें, कशें जाल्यार मॅनेज करतले अशें म्हणून जावन वतलें म्हणून. हय पांडुरंग, तुम्ही कोणाक जबाबदार धरतात? कारण हो विशय आता चर्चेक येतलोच. जॉयल बाबान बरें सांगलें, इट्स अ कलेक्टिव्ह फेल्युअर म्हणून. तुमकां कितें दिसता? फेल्युअर म्हणच्या पेक्षा हांव देवस्थान कमिटी जी आसा सो तांकां चड जबाबदार धरता हांव. प्रशासन मागीर येता. प्रशासनान आपलें जें काम करपाक जाय आशिल्लें पुलीस सेक्युरिटी आनी सगळें ते ताणें केल्लें. पूण म्हाका दिसता की देवस्थान कमिटीचें एक फेल्युअर आसा की तूं जर प्रमोद वयशीत थंयसर, हांव आतां फाटलीं कांय वर्सां थंय वयता, एकच फावटी रातचो पावल्लो, पूण बाकीच्या दिसांनी हांव दनपारचो वता कौलाक देवी दर्शन घेता आनी येता आमी. जाल्यार देवळान एंट्री करतलो तूं, जाल्यार फाटल्यान जेन्ना पार्किंग करून तूं फाटल्यान वयता देवळा कडेन, तूं थंय तुकाच चलपाक, एका मनशाक चलपाकूच तें जागो नासता. दोनूय सायडीन दुकानां आसता अशीं, कसली कोयते तवे, कसले विकपी ते लोक आहा पळय अशीं दुकानां. पळशीत थंय तें दुकान लागता सर. तूं बाकीचे दीस सोडून दी. पयलो दीस जेन्ना दोंडाचो आसता पळय तो हेजो होमखंडाचो, तो सोडून दी. कौलाच्या दिसा तूं वयता पळय तेन्ना तो कळस सुद्दां पास जाता ताका घरांनी, तेन्ना जो क्रावड आसता आनी ते दुकानां जे मदीं आसतात पळय ते तुका पळोवन ते सिच्युएशन पळयल्यार तुका राग मारतलो. इतली थंयसरली परिस्थिती वायट आसता. आनी शिरगांवचें कशें आसा, तूं फाटल्यान जेन्ना येता तो एक मार्ग आनी अस्नोडच्यान तो एक हे. बाकीचे तूं कंजस्टेड विलेज गांव तो सामको बारीक असो गांव तो, सामको असो कॉम्पॅक्ट कसो. बरोबर. तातूंत सरकारान म्हाका दिसता की
इंटरव्यून जावपाक जाय आशिल्ले की ही दुकानां ही आयची गजाल न्ही, पयलीं जावपाक जाय. आतां जी घटना जाल्या तेतून आमी जबाबदार धरून जर ताका सांगलें जाल्यार काय अर्थ ना. इतली वर्साच्यान हेच चल्लां. फाटल्या वर्सा एक बायल मेल्ली, खूब फावटी थंय रातचे म्हणजे प्रचंड गर्दी आसता प्रमोद. सो बरोबर. ही जी घटना घडल्या ही दुर्दैवीच घटना आसा, पूण हे घटनेंतल्यान बोध घेवन सरकारान आतां तरी एटलिस्ट कायद्यान दुरुस्ती करून अशे जे मोठे मोठे गोंयांतले जे उत्सव आसात, मागीर गड्यांचो उत्सव हो लोकांचो कंट्रोल म्हणजे कोणाचो कंट्रोल नासता. सो ते एडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटर जो आसता, मामलेदार किंवा डेप्युटी कलेक्टर, हेंच्यांनी तो कंडक्ट करप त्या काळान पुलिसांक घेवन. अशी परिस्थिती गोंयांत 4-5 एक देवळांची गजाल आसता.